नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. म्हादयचो प्रश्न गोंयांत जवळ जवळ 30-35 वर्सां सतत बॉयल जायत आसा आनी तो अजून सुटपाची शक्यताय आमकां दिसना. इतल्या खातीर कर्नाटक आमचे परस कितलींशीं पावलां मुखार आसा. जल आयोगान तांकां कांय निर्बंध घाले. तुमी धरण बांदूंक शकनात, उदक डायवर्शन कांय प्रमाणात तुमी रिस्ट्रिक्शन्स आसची पडटली अशे तरेच्यान तांचेर निर्बंध घाले. तेन्ना ताणें कांय आतां परत एक आराखडो तयार केला आनी उदक चडांत चड प्रमाणांत वळोवप हें तांचें ध्येय अजुनूय आसा आनी ते वळयत रावतले अशे तरेची एक मानसिकता आनी एक प्रवृत्ती कर्नाटका भितर आमकां दिसता. आनी गोंय त्या बाबतींत खूब शिथील आनी लेथार्जीक व्हडलेशें कोणाक पडून गेलां. राजकारण्याक तर त्या संदर्भांतली जी पळय एक जागृताय किंवा एक मानसिकता आसूंक दिसूंक जाय आशिल्ली ती ना तांचे भितर. ह्या संदर्भांत आमचे कडेन आज चर्चा करूंक आसात राजेंद्र बाब केरकार. राजेंद्र बाब एक पर्यावरण प्रेमी जालेच, पण म्हादय संदर्भांत पोटतिडकीन इतलीं वर्सां वावुरता आनी अथक प्रयत्न सतत फाटपुरावण ताची करीत आसात. राजेंद्र बाब तुमकां ह्या कार्यावळींत हांव येवकार दिता. जल आयोगान तांकां लवादान तांकां उदक डायवर्जन करपाक दिलें हो एक प्रकार आशिल्लो, पूण ताचेर कांय निर्बंध घाले. आतां तांणी निर्बंध घालतकीर गोंयान मातशें इल्लें क्रियाशील जावपाची गरज आशिल्ली. कारण एक कर्नाटकाचो आरोप खरोच आसा न्ही, आमचें उदक सगळें अरबी समुद्रान वताच. ताज्या उपरांत कर्नाटकान पळय एक नवो प्रस्ताव आतां दिला, ताका लागून एक चर्चा गोंयान भितर जावपाक जाय आशिल्ली जी जायना. हो नवो प्रस्ताव कितें हें आमच्या पळोवप्याक तुवें सांगचें. आता नवो प्रस्ताव जो कर्नाटकान दिल्लो आसा तेचो अधिकृत रित्या आराखडो जो आसा तो आराखडो अजून मेरेन आमकां पावोंक ना. पूण वर्तमानपत्रांनी ज्यो बातम्यो येयल्या त्याच्यानुसार अशें कळटा की कर्नाटक सरकार जे आसा ते मूळ तेंची जी येवजण आसली त्या येवजणेन धरणांची येवजण आसली. म्हणजे कणकुंबी हांगासर कळसा जो नाला आसा तो वळोवन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी कळसा प्रकल्प, मागीर चोल्ला गांवांत तेंच्यांनी हलतर नाला जो आसा तो मलप्रभेन वळोवपा खातीर हलतर येवजण आखली. आनी त्या शिवाय मागीर खानापूरच्या लागसार नेरशे म्हणून गांव आसा थंयसलो भांडुरा असो म्हणजे कळसा भांडुरा प्रकल्प अशें तें नांव दिलें. आनी 7.56 TMC फीट उदक जें आसा तें मलप्रभेन वळोवन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी धरणां बांदपाचें थारायलेलें. आतां हातून फरक जाल्लो आसा, कित्याक लवादान कर्नाटकाक जो शेअर दिल्लो आसा, जो वांटो दिल्लो आसा तो कमी दिल्लो आसा. म्हणजे कर्नाटक मागताले की आमकां 7.56 TMC फीट उदक जाय आनी तेंच्यांनी जी आंकडेवादी सादर केल्ली म्हणजे म्हादयेन कितलें पाणी उपलब्ध आसा तर त्याच्या खातीर सेंटर वॉटर कमिशनान हाच्या पयलीं ह्या पात्रान नदी पात्रान 1.88 TMC फीट उदक आसा अशा प्रकारचे सांगले. खरें म्हणजे त्या हेचेर आमी आक्षेप घेवपाक जाय आसलो. हाच्या पयलीं जवळ जवळ 30 वर्सां पयलीं हेचेर आक्षेप घेवपाक जाय आसलो. पूण त्या संदर्भान अशें सांगचें की आमचे गोंयचे सगळे राजकारणी जे आसा, सगळ्या पक्षांचे जे आसा राजकारणी तांकां म्हादयचो प्रश्न म्हणजे व्हडलेशें पडोंक ना. म्हादय कित्याक खंयच्या पर्यावरण प्रश्नाचेर पडला ना तांकां पडलेलेच ना. तांकां कशें आसा की आपलें राज्य जें आसा आपूण कश्यो येवजणी आखतालो आनी मतदारांक कशें आकर्शीत करताले. मतदार एक डेव्हलपमेंट म्हणप तांकां. हय, डेव्हलपमेंट म्हणप आनी विध्वंस करून उडोवप आनी चडांत चड पयशे निर्माण करपाचो एक हेतू दवरप ना. बरोबर आसा. म्हणजे अशा प्रकारची मानसिकता आमच्या कडेन निर्माण जाल्ली आसा आनी ती मानसिकता ही सातत्यान आमच्या कडेन पळोवपाक मेळटा. आनी ताका लागून कर्नाटक कितें करता हेचेर देखरेख करपा खातीर जी आमच्या कडेन यंत्रणा जाय ती यंत्रणा निद्रिस्त आसा. म्हणजे आतां बाबा लवादान निकाल दिलो त्याच्या उपरांत आमी कितें करताले, कशा पद्दतीन आमी आराखडे तयार करताले किंवा कशा रितीन तेंचे षडयंत्र जे आसा हे षडयंत्र आमी हाडून कशें पाडटाले. राजेंद्र बाब त्या विशयाचेर हांव येताच. म्हणजे गोवा सरकारान एक यंत्रणा तयार करपाक जाय आशिल्ली. सतत क्रियाशील रावपाक, म्हादय डायवर्जन करपाक दिवप ना ह्या विशयाचेर. पूण आतां परत पळय जो दुसरो प्रस्ताव दिल्लो आसा तातूंत तो कितें कर्नाटकाचो तो जो प्रस्ताव आसा तो म्हणजे हांवें जे सांगलें की मुळावो तेंचो जो धरणाचो प्रस्ताव आसलो तो तेंच्यांनी सद्या तात्पुरतो कडेक दवरला, स्थगीत केला. हय, स्थगीत अशें हांव म्हणना कित्याक तेंच्यांनी अधिकृत रित्या तशें कांयच सांगूंक ना, गोवा सरकाराकूय सांगूंक ना किंवा सेंटर वॉटर कमिशना कडेन तेंच्यांनी सांगलां की आमी तांकां हो नवो आराखडो दिल्लो आसा आनी नव्या आराखड्यान तेंच्यांनी त्या धरणाची उंची बी आसली किंवा धरण जे आसलें तेचो मोठो आवाको आसलो, त्या धरणाच्या सकयल मोठ्या प्रमाणात जंगल वचपाचें आसलें. तें तेंच्यांनी आतां कितें केल्लें आसा की जंगल जेन्ना बुडटा तेन्ना
हे जंगल हे राखीव जंगल क्षेत्र आसा आनी भारत सरकारचो एकदम कडक कायदो 1927 केल्लो ब्रिटीश सरकाराच्या वेळार कायदो त्या कायद्याच्या अंतर्गत हे जे सगळे राखीव वनक्षेत्र आसा ज्या परिसरान कर्नाटक धरणां बांदपाक सोदता ते आनी अशा ह्या जाग्यार जर प्रकल्पाक परवानगी मेळटली जाल्यार केवळ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज हांची परवानगी गरजेची आसा त्या शिवाय तांकां नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ जो आसा हेडेड बाय प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी तितून वेगवेगळे लोक जे आसा ते प्रतिनिधित्व करतात तर त्यांची परवानगी घेवप गरजेचें आसा म्हणून ते सगळे चुकोवच्या खातीर कर्नाटकान आतां नवीन प्रस्ताव जो सादर केल्लो आसा त्या प्रस्तावानुसार अशें कळटा की कर्नाटक सरकार जे आसा हे वसंत बंधारेचें नाव दिवन धरणाचो प्रस्ताव फुडें व्हरपाक चिंतता. म्हणजे धरण बांदना आसतना ल्हान ल्हान प्रकल्प बांदप आनी उदक वळप. पूण म्हाका राजन बाब एक सांग, आतां हांवूय बी कितलेशे अशे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिशदांक अटेंड करता आनी पर्यावरणा संदर्भांतली जागृताय कांय प्रमाणात आमी करतात. तातूंतल्यान एक निकश जालो न्ही की बाबा व्हडली धरणां नाका, ल्हान बंधारे आसचे. सो ल्हान बंधारे आसपाक विरोध कित्याक आसचो? आतां ल्हान बंधारे जे आसा ताका आमचो तसो विरोध ना. आमी सदांच हांवें हेच्या पयलीं सुद्दां स्पश्ट केल्लें आसा की 5 मिटराचो जो बंधारो आसा तो जर घातलो जाल्यार 5 मिटराच्या बंधाऱ्यान खुबश्यो गजाली साध्य जावंक शकता. पूण कर्नाटकाचो प्रस्ताव तसो ना, कारण तो प्रस्ताव खूब व्हडलो आसा. आतां आमी जर हांगासर पळयलें राजस्थानान जोहाड घातल्या राजेंद्र सिंगान. जोहाडाचे कशें आसा तेंची हायट जी आसा ही कमी आसा. अशे कितलेशे जोहाड घातल्या. आतां आमच्या गोंयांत सुद्दां जेन्ना सरकारान वसंत बंधारे बांदपाचें ठरयलें हे 5 मिटर पेक्षा कमी हायट आसा. अशा बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां पिवपाचें उदक गोंयांक सद्या जें मेळटा पिवपाचें जास्तीत जास्त उदक हे गांजें जें आसा म्हणजे ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक कमी पडपाक लागले पाणी आनी ते पाणी वळोवपा खातीर तेंच्यांनी जवळ जवळ एक 20 बंधारे जे आसा ते घातल्यात आनी ताका लागून न्हंय जी आसा ती 12 म्हयने व्हांवता. हांव म्हणटा कर्नाटक अशा प्रकारचे प्रकल्प कित्याक घेयना, कारण तांचो हेतू शुद्ध ना. तांकां धरणाच्या माध्यमांतल्यान आतां परवानगी मेळप कठीण आसा म्हणून हे नाटक चलयलां. हे नवीन. म्हाका एक सांग, ल्हान बंधारे आतां कर्नाटक बांदतले पूण ताजो हेतू तोच, तितलेंच उदक किंवा ताजे परत चड उदक वळोवपाचें कितें? वळोवपाचें म्हणजे तांकां जे 5.2 TMC फीट उदक वळोवपाक दिल्लें आसा तितके ते उदक वळयतले. आनी हांव आतां सांगता की तेंच्यांनी हो जरी प्रस्ताव सादर केलो तरी सद्या तेंच्यांनी जे कणकुंबी हांगासर केल्लें आसा 5 किलोमिटर कळसा नदीचे पात्र, कळसा नदीचो उगम जो आसा तो रामेश्वर म्हणून थंय एक देवूळ आसा. त्या देवळाच्या वाठारांतल्या जंगलांतल्यान ताचो उगम जाय आसलो. आयज जर तुमी त्या जाग्यार गेले आनी म्हाज्यार सगळे फोटो आसा, प्रत्येक टप्प्यार हांवें फोटो मारलेले आसा, 30 वर्सांचे फोटो आसा. तर तेतून अशें स्पश्ट दिसता की तेंच्यांनी 5 किलोमिटर नदीचे पात्र उद्ध्वस्त केला आनी नदीच्या जाग्यार तेंच्यांनी सिमेंट कॉन्क्रिटाचे व्हडले कालवे खोदलेले आसा. सद्याच पाणी तेंचे जे गोंयान येवपाचें उदक आसलें ते पूर्णपणे पाणी जें आसा तें वळोवन मलप्रभेन वचपचें चालू आसा. पूण मागीर म्हाका एक सांग राजन बाब, धरणां नाका म्हणलें, व्हडलें धरण बांदनाकात. आतां तांणी एका अर्दान आमचो पळय जो कितें जल आयोग आशिल्लो, लवाद आशिल्लो, ताजो निर्णय येवचे पयलींच हें जर काम सुरू केलें आनी ते वळोवपाक लागले जाल्यार ही अनार्की जाली न्हू? हय, कारण तांकां आमी जर पळयलें की तेंचो जो वरिश्ठ वकील आसले फली नरिमन म्हणून, ते फली नरिमनान सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट सांगलेलें आसा की आमी पूर्ण निकाल जो आसा तो जो पर्यंत लागू जायना तो पर्यंत आमी पाणी वळोवचें ना आनी पाणी वापरचें ना. बरोबर. त्याच्या विरोधानूच ते सध्या गेल्ले आसा. सो हें ताणें आतां ऑलरेडी उदक वळोवपाक सुरवात केली एक, आनी दुसरें आतां आनीक ते बंधारे बांदतात असो ताजो अर्थ न्ही? हय हय. सो आतां हें जें पळय कितें 5.7 TMC उदक 5.2 ऑलरेडी ते वळयतले अशें तूं म्हणटा? हय, वळयतले म्हणजे सद्या उदक वळत आसा आनी ते कितले TMC फीट हे कसलेच मेजरमेंट थंय ना, कारण गेज वगैरे कांय ना थंय, किंवा मशिनरी बाबा मेकॅनिझम थंय इस्टाब्लिश करपाक जाय त्यो ना. आनी हे सगळे जे काम सध्या चालू आसा ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आसा, ताका तेंच्यांनी कसल्योच परवानगी घेवंक ना. सो राजन बाब, गोंय सरकारान त्या संदर्भात कितें तरी एक पावल मुखार घालपाक आशिल्लें टू एक्सपोज कर्नाटकाची अशे तरेची करणी. सो त्या संदर्भात कितें करता गोंय सरकार? गोंय सरकार जे आसा ह्या प्रश्नाक कॅज्युअली घेता. म्हणजे ज्या पद्दतीन गंभीर हातून भितर आतां पळय एका अर्दान कर्नाटका थंय BJPचें सरकार आसा, गोंयान BJP आसा आनी केंद्रानूय BJP आसा. मागीर व्हडले त्रास काय न्ही, खंयच्याय एका विरोध पार्टी कडेन झगडपाचो, राजकीय वेवस्थे कडेन झगडपाचो प्रश्नूच येना. तुमचेंच सरकार आसा, तुमी तुमच्या सरकार दरबारान हो प्रश्न मांडात आनी मुख्यमंत्री तर सतत दिल्ली वचत आसता.
पूण हें कशें आसा की जरी सरकार एक असले तरी कर्नाटकांतले लोक जे आसा तांकां उदक म्हत्वाचें आसा. आयज आमी कर्नाटकान जर गेले, खंयच्याय जिल्ल्यान गेले, खंयच्या वाठारान गेले जाल्यार ते मागीर पळयना की बाबा पिवपाचें उदक दिसलें की तांकां खूब बरें दिसता, तें उदक कशा रितीन वापर करपाक जाय अशी मानसिकता आसा. हांव जेन्ना ह्या सगळ्या परिसराचें डॉक्युमेंटेशन करतालो तेन्ना हांवें पळयलें की तेंचे खासदार बी कितले सतर्क आसा. म्हणजे जवळ जवळ 500-700 किलोमिटर अंतरा वयल्यान ते लोक येतात आनी हें उदक पळयता आनी इतकें सुंदर उदक हें वाया वयता म्हणटा ते, अशी तेंची मानसिकता आसा. पूण एक सांगात म्हाका राजन बाब, तूं जर सुद्दां तूं आतां एक पर्यावरणाचें काम करपी मनीस, शेता खातीर उदक जाय, पिवपा खातीर उदक जाय, आमची सगळी निसर्ग संपदा, आमची वनसंपदा आनी एकूण जे पळय कितें आमचं 5वें जाणां ती तिगोवपा खातीर जाय न्ही. पूण ह्या उदकाचो वापर गोंय मुक्त जाल्ल्याच्या उपरांत जवळ 50 वर्सां केलोच ना न्ही. आमी जर पळयलें की साळावलीचें धरण बांदलें, अंजुणें धरण बांदलें. आतां कॅगाचो रिपोर्ट जर आमी वाचीत जाल्यार आमच्या लक्षांत येतालें की त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी झोडून काडलेलें आसा सरकाराक, बाबा तुमी हे प्रकल्प आसा, हे जलसिंचन प्रकल्प, इरिगेशन प्रोजेक्ट बांदलेले, ते इरिगेशन प्रोजेक्ट ना, ते ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जाल्लेले आसा. म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की पिवपाचें उदक जे आसलें, स्रोत सगळे नश्ट केले. आमच्या कडेन बांयो आसा, झरे आसा, ते काबार केल्लेले आसा आनी लोकांक पूर्णपणे परावलंबी केल्लेले आसा. आनी परावलंबी केल्ल्या कारणान आतां न्हंयच हें एक माध्यम उरलेलें आसा आनी ताका लागून हें उदक कर्नाटक कितें म्हणटा की हें उदक जें आसा हें उदक आमी वळून व्हरता आनी ताचो फायदो करून दाखयता. राजन बाब हांगाच तूं राव, आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात. आमी एक ब्रेक घेतात. राजन बाबान एक म्हत्वाचें विधान केलां की तुमचें उदक तुमी वापरत ना आनी आमी वापरतात आनी आमी बरो ताजो वापर करून दाखयतात, दाखोवंक शकतात अशें कर्नाटका म्हणटा. मागीर अशा परिस्थितीन गोंयचें जातलें कितें? फुडाराक पळय 5 आमचे पळय तालुके ह्या उदकाचेर अवलंबून आसात, तांचें कितें जावपाचें आसा आनी फुडल्या एक 25 वर्सान गोंया मुखार कितें संकट येतलें तें आतां आमी राजन बाबाक विचारपाचें आसात. पूण ताजे पयलीं आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत परतून तुमकां येवकार दिता. एका म्हत्वाच्या विशयाचेर हांव आनी राजन बाब आतां चर्चा करतात. म्हादय उदक डायवर्शन कितलें करचें हाचे संदर्भात एक निकश ठरोवन दिला. ताज्याय हुपून ताज्याय पेल्यान वचून आतां कर्नाटक जी कितें करुण्यो करता आनी जी काही कारस्थानां करता ताचे बद्दल राजन आतां उलयल्यात. इतलेंच न्हय तर आतां गोंयचेर परिणाम जावपाक सुरवात जातली अशी शिटकावणी राजन बाब दितात. राजन बाब तुमी सांगलें 6 तालुक्यांचेर परिणाम जातलो आनी कर्नाटका आतां फुडलें जे पळय कितें पावल घालता तितलेंच न्ही, कर्नाटकाचे करणे पळयत जाल्यार ते सतत कितें कितें नवी प्रक्रिया ह्या संबंद उदक डायवर्जनाचें करीत रावतले. म्हणजे तांणी स्वता पळय जें उदक मागलां जितलें पळय तांकां उदका लवादान दिलां ताचे परस चड पळोवपाचें तांचें कारस्थान आसतलें. अशा परिस्थितीन भितर गोंयचेर फुडल्या कांय वर्सांत परिणाम कितें जावंक शकता? आतां म्हादय म्हटल्या नंतर आमकां गोंयकारांक कल्पनाच ना बाबा पणजे जी मांडवी न्हंयचेर जो पूल आसा तो पुलापोंची न्हंय म्हणजेच म्हादय, हीच लोकांक खबर ना. तुमी अभ्यासक्रमान कोणूय शिकलेले आसा तांकां सुद्दां प्रश्न करा, बाबा म्हादय न्हंय पळयल्या काय तुमी, जाल्यार ते सरळ सांगताले आमी 70रीन वयचे पडटाले. पूण ही अज्ञान आमच्या कडेन आसा. ताका लागून सुरवात जी जाता ही नद्यां संदर्भान आमच्या कडेन साक्षरता ना, जे वॉटर लिटरसी जाय ती ना आमच्या कडेन. आनी ताका लागून आमी एक लक्षांत धरपाक जाय की ही जी म्हादय न्हंय आसा तीच म्हणजे आमची मांडवी न्हंय आनी 111 किलोमिटर लांबायची ही जी न्हंय आसा ती जवळ जवळ आमचे 6 तालुके जे आसा गोंयचे, 12 पैकी 6 तालुके आसा, त्या 6 तालुक्यांतले 178 जे गांव आसा ते ह्या न्हंयच्या उदकाचेर अप्रत्यक्ष आनी प्रत्यक्ष रित्या अवलंबून आसा. आनी हें जर उदक कर्नाटकान वळोवन येलें जाल्यार म्हाका दिसता की पिवपाचें उदक मेळप खूब कठीण जातालें. जवळ जवळ उत्तर गोवात न्हय तर दक्षिण गोंयचो कांय भाग जो आसा तो 43% गोंयच्या जनतेक पिवपाचें उदक कोण पुरयता जाल्यार ही एकमेव नदी पुरयता. आनी ताका लागून ह्या नदीचें अस्तित्व आसा हें आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तेंच जर हेच्या पयलींच्यान जर गोवा सरकारान सातत्यान मांडलेलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची बाजू सारकी प्रबळ जातली आसली. पूण ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार जी आसा ती घाळपणां केल्ली आसा आनी त्या घाळपणाचो दुश्परिणाम म्हणून आमकां जो वांटो आसा म्हणजे वांटो तसो आमकां 24 TMC पीठ उदक तेंच्यांनी दिल्लें आसा आनी ते परते परते सांगता की उदक तुमी वापरिना, तुमचें उदक आसा तें अरबी सागरान वयता. आमी म्हणजे
सरकारान ह्याच्या पयलीं आमच्या कडेन बाबा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी सारखी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कितलीशीं वर्सां आसा. गोंयचे लोक थंय R.S. शेटये पासून कितलेशे लोक शास्त्रज्ञ म्हणून थंय आसले. त्यांचो उपयोग करून सरकारान सॅलॅनिटीचेर अभ्यास करपाक जाय. आतां नॅशनल हायड्रोलॉजी जी आसा रुरकी तांकां तेंच्यांनी सांगलें आनी तेंच्यांनी अहवाल केला. तो अहवाल कितें दिला तो कोणाक खबर ना. पूण हायड्रोलॉजी जी आसा अहवाल दिलो अहवाल फाटीं दिल्लो आसा आनी अहवालाच्या म्हणजे तांकां जो अहवाल आसा तो ट्रायब्युनल आनी सुप्रीम कोर्टानूच दिवपाक जाय. तो आजून आतां गोवा सरकारान हेचेर म्हणजे बाबा कसो अहवाल आसा ह्या संदर्भान तरी आमकां ह्या संदर्भान म्हायती दिवपाक जाय. पूण तुमी आतां एक सांगा म्हाका म्हादय संदर्भान अभ्यास करपा खातीर गोंय सरकारान जी एक ऑफिशियल किंवा अनऑफिशियल जी कितें एक समिती नेमिल्ली तातूंत तुमी आसात न्ही? ना त्या समितीन आमी ना. कारण ही जी कामां आसा ही कामां सरकारान करपाची आसा. तेंच्या खातीर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी सतर्क रावपाक जाय. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जर पळयत न्हू जाल्यार ते सामके तेंचो कारभार ढेपाळलेलो आसा. आनी आमी जर गेल्या 2-3 वर्सां सावन जर पळयले की तांकां कोणी तरी बाबा न्हिदेंतले जागयल्या उपरांत ते जागे जाता आनी जागे जाल्या उपरांत ना आमी ती तयारी करता अशा पद्दतीचे म्हणजे हांव तर अशें म्हणन की थंय सरकाराची एक सरकार प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हें आसतलेंच न्ही पूण ताजे फाटल्यान एक गायडींग फोर्स म्हणून तुजे सारके लोक काय आसपाक जाय आशिल्ले थंय. हय आसपाक जाय आसले पळय हांव सदांच म्हणटा आनी हांव तर म्हाका सरकारान सांगू किंवा न सांगू पूण हांव म्हाजें कर्तव्य समजतान चीफ इंजिनियर आसा WRDचे तांकां वेळोच्या वेळी हांव म्हणजे कोणूय आसूं मागे तो प्रमोद बदामी आसूं किंवा त्याच्या पयलींचे श्रीकांत पाटील आसूं किंवा आमचे संदीप नाडकर्णी आसूं सगळ्या कडेन हांव संपर्क साधून सांगतालो उदक ते आसा ते वळयता. एक सांग म्हाका आतां नवो मंत्री आयलो तो सुभाष शिरोडकर ताणें तुजे कडेन कॉन्टॅक्ट केला ह्या संदर्भात? ना ह्या संदर्भात तेंच्यांनी म्हाज्या कडेन कितें कॉन्टॅक्ट करूंक ना. पूण जर कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां जर ते पळोवपाचें खरें म्हणजे तेंचें कर्तव्य आसलें की बाबा ताबो घेतल्या बरोबर ताबोरतोब तेंच्यांनी प्रायोरिटी म्हणून म्हादय पळोवंक जाय आसलें. पूण तें कशें जाल्लें आसा की आमच्या कडेन ह्यो प्रायोरिटी ना. तांकां फक्त जी तलाव जे आसा ते तलाव फक्त सिमेंट कॉन्क्रिटान बांदून काडपाचे आसा आनी हे सगळे नश्ट करपाचे आसा. म्हाका एक सांगात आतां तांणी कांय मदीं कांय ताणें म्हणलें न्ही की ताजेर आमी कांय बंधारे बांदतले. हय बंधारे बांदताले पूण बंधारे बांदताले जाल्यार सद्या जे बंधारे आसात तेंची स्थिती कितें आसा तेचो बाबा तुमी त्याच्या खातीर कितें यंत्रणा निर्माण केल्या तुमी पळयात. तुमी म्हाज्या वांगडा या हांव तुमकां दाखयतां त्या बंधाऱ्यांची परिस्थिती कितें आसा ती तुमी पळयल्या उपरांत सारकें धक्कादायक चित्र तुमकां पळोवपाक मेळटलें. ज्या भागांत बंधारे आसा थंयच रेंवेचे धंदे चाललेले आसा. काबार केल्लेली आसा न्हय आनी ह्या बंधाऱ्यान उदक खंयचें रावतालें. आनी मागीर जेन्ना पावस पडटा व्हडलो पावस पडटा आमच्या 70रीन बी हुंवार येयले हुंवारा फाटली कारणां कितें सरकारान समिती नेमली समितीचो अहवाल सरकारान जाहीरूच करूंक ना. कितलेशेच पळयले न्ही आतां मायनींग संदर्भात सरकारान येदो व्हडलो सेन्सिटीव इश्यू इतलो पयशांचो इनवॉल्वमेंट आसा कोट्यांनी रुपया सरकाराक महसूल म्हूण मेळूंक शकता. अशा परिस्थितीन ताजे संदर्भात जें कितें काम चल्लां मागीर तांचो लिलाव जातलो जाल्यार कितले लिलाव जातलो खंयच्यो मायनी आसतल्यो सामकें गुप्त. आतां तूं म्हणटा म्हादय सरकार हेंच करना तूं बाकीचे पयशे इतले गोपनीयता इतले सेन्सिटीव विशयाचेर सरकार लोकां कडेन दाखयली पळय कित्याक करता? ते करप पूर्णपणे चुकीची गोष्ट. सरकार जरी करता तरी विरोधी पक्ष म्हणून जे आसा विरोधी पक्षान ह्या संदर्भात आवाज उठोवंक जाय. आता विरोधी पक्षाचे जे लोक आसा तांकांच खबर ना. हांवें एकदां म्हाजें व्याख्यान जें आसा ते विधानसभेन आयोजीत केल्लें त्या वेळार हांवें पळयलें की सत्ताधारी जे आसा किंवा जे विरोधी आसा तेतूंतले काही अपवाद सोडलो जाल्यार सगळे जाणांनी फाट फिरयलेली कारण तांकां तो विशय म्हत्वाचो दिसना. म्हणजे म्हादय बाबा आसा ते कितें जाताले फुडें दुश्परिणाम कर्नाटकाची हीच एक येवजण ना कारण फुडें तेंचेर जुवारीचेर आसा वेगवेगळे आमच्या कडेन जे येणारे पश्चिम घाटांतल्यान ज्यो अस्तम घाटांतल्यान न्हंयो येता त्योच तांकां वळून व्हरपाच्यो आसा. महाराष्ट्र सुद्दां तोच मॉडेल फुडें व्हरता. म्हणून ह्या संदर्भात आमी जर जागरूक रावंक ना जाल्यार येणारो कालखंड आमकां खूब भयानक आसतलो. आनी हो जो प्रस्ताव कर्नाटकाचो आसा तो कर्नाटक कशें आसा की सांगता एक आनी करता दुसरें तेंचे सदांच तशें हें आसा. एकदां हें उदक वळयलें की तांकां खबर आसा की जगातली खंयचीच शक्ती आमकां ते आडोवंक शकना. कित्याक बाब हो एक प्रश्न बरो आमी सरकाराक दोश दितात राजकीय यंत्रणेक दोश दितात पूण आमचे लोक ह्या सगळ्या चळवळीन खंय आसात? आतां पळय सगळ्यान व्हडलो परिणाम डायरेक्ट जाता म्हणटा 70च्या लोकांचेर. 70चे लोक ह्या संदर्भान उदका संदर्भान आपल्या रानां वाचोवपा संदर्भान वनसंपत्ती पर्यावरण हाच्या संदर्भान कितले कारण वाघा संदर्भान आमी पळयलां 5 वाघ कोणें मारले सरकाराक जाप सापडना पूण आमकां म्हाका तुका जाप खबर आहा कोणें मारले ते आनीकय 2 वाघ ते मारपाक लोक फाटीं फुडें जावपाचे नात. लोकांक जी पळय कितें एक प्रवृत्ती
भितरल्यान जी पळय येवपा तशीच कर्नाटकान न्ही म्हादय संदर्भात लोक रस्त्यार येतात शेतकरी 8-8 दीस आंदोलन करतात उपासाक बसतात ही चळवळ हो पोटतडक ही गोंयकारां मदीं 70च्या लोकां मदीं कित्याक ना आता 70च्या लोकां मदीं ना हेच्या फाटलें कारण कितें तर तेंकांय ह्या सगळ्या गजालींचें ज्ञान जाय आसलें तें ज्ञान ना आतां म्हाज्या सारको एक मनीस आसा तो गेली कितलींशीं वर्सां ह्या गजालीच्या संदर्भात जागृती करपाचो प्रयत्न करता त्या भागाचे मुख्यमंत्री जे असले तर तेंच्यांनी कितें म्हणून आमच्या भाशणान एका कार्यक्रमान सांगलें की तो मनीस आसा तो अर्धवट शिकलेलो आसा आनी अर्धवट शिकलेलो मनीस हे सगळ्यो गजाली करता कारण धरणां जर जाली जाल्यार सांखळे येवपी पूर जो आसा तो पूर कमी जातालो अशा प्रकारचे विधान केलें आनी परतो मागीर आमदार आसतना परत मुख्यमंत्री जालो त्या वेळार हांवें जी म्हायती गोळा केलेली तीच घेवन गोंयची बाजू मांडपाची पाळी तेंचेर येयल्लेली आसा म्हणजे अशा प्रकारचे विचित्र मानसिकता आमकां दिसता हे आमी मायनी बदल जे कितें मायनी संदर्भात जे पळय आमी 10 वर्सां सतत सांगताले लिलाव कर तेन्ना करप ना म्हणटाले आतां लिलाव करपाची पाळी आयल्या मागीर कळ्ळें तुका एक दिशा नाशिल्लें विचारधारा नाशिल्लें आनी खंयच्याच ह्या भुमी संदर्भात एक लागणूक नाशिल्लें सरकार लागणूक नाशिल्लें लोकप्रती आनी सामकें अशें वायट प्रवृत्तीचें राजकारणी वेवस्था ही आमकां सामकी अशी भिरांकूळ ठरयता तर राजन बाब अशें ह्या सगळ्या वायट परिस्थिती भितर तुजो हो लढो फुडें तूं कसो चलयतलो म्हाजो लढो जो आसा तो हांव सातत्यान कितें आसा की कोणी कितें म्हणूं कांय लोकांनी अशें म्हटलें की हांव व्याघ्र प्रकरण जालें त्या व्याघ्र प्रकरणान म्हाका विदेशी फंडींग किंवा आनीक कोणी तरी म्हाका मदत करता हांव सदांच म्हाजे अकावंट्स जे आसा ते सगळे ओपन आसा म्हाजे नॅशनलायज बँकेन आसात अकावंट आनी हांव सगळे इन्कम टॅक्स फायल करता सगळें ओपन आसा पूण तरी आसतना लोक आरोप करतात की ना ताका तें फंडींग मेळटा म्हणून हो म्हादयची चळवळ आनीक खंयची चळवळ करता अजिबात तसलें कितें ना आयज पर्यंत म्हणजे 2011 हांवें म्हाजी नोकरी पूर्ण वेळ नोकरी जी आसा ती सोडून पूर्ण वेळ हे काम करता आनी कसलेच असायनमेंट घेयना आनी एक काम म्हणजे करीत आसा की हे सगळें वाचूंक जाय म्हाका दिसता जंगलां उरलीं म्हाका दिसता म्हाजी न्हंय जी आसा सातत्यान भोंवती रावली जाल्यार म्हाज्या लोकांचें जीवन समृद्ध जातलें हांवें पळयलेलें आसा उत्तर कर्नाटकांतल्या लोकांची परिस्थिती आयज गोंयान येवपी सगळे लोकांक जेन्ना हांव पळयता तेन्ना म्हाका दिसना ते भायले अशें म्हाका ते म्हाजेच दिसता कित्याक त्या लोकांचे पूर्ण ब्रेड बटर जो आसा तो काडून घेतलेलो आसा कोणी काडून घेतलेलो आसा न्हंयो उद्ध्वस्त जाल्ल्यो आसा ती परिस्थिती म्हाज्या ह्या ल्हानशा माणकुल्या गोंयान येवंक जायना म्हणून म्हाजो हो लढो आसा आनी हो लढो म्हाज्या शरिरान प्राण आसा पर्यंत हांव लडटालो म्हाका कितलेश्यो म्हणजे वागाच्या वेळार तर परिस्थिती इतकी बिकट जाली गांवांत सुद्दां फिरप मुश्कील जालें पूण हांवें सगळें सोंसलें आयज सुद्दां विधानसभेन मजा जाली की विजय सरदेसायान जेन्ना प्रश्न विचारलो कॅमेरा ट्रॅपान कितले फावटी वाघ मेळ्ळो जो मनीस सांगतालो वाघ ना म्हणून त्या मनशाक लोकशाहीची खरी ताकद जी आसा ती विधानसभेन पळोवपाक मेळ्ळी गोंयच्या सगळ्या लोकांनी पळयलें बाबा एक मनीस वाघ ना म्हणटालो तो वाघ कितले कडेन वाघ ट्रॅप जालो तेची म्हायती विधानसभेन दिता ही आज खरो म्हळ्यार वाघ दीस आनी ते वाघ दिसा आज एका गोंयच्या एका मंत्र्यान शुभेच्छा दिल्यात गोंयांत वाघ आसा म्हणून मागीर ते बदल न्हू म्हणून म्हाका आशावादी हांव सदांच आसता आनी हांव म्हाजो म्हणजे लोक म्हाका पिशान काडूं कितें काडूं कारण जगान सगळे कडेन जेंच्यांनी म्हणून कितें एरिस्टोटल आसूं किंवा प्लेटो आसूं कोणी हांव तेंच्या इतको न्हू पूण हांव एक सामान्य मनीस म्हाका जे म्हाज्या बुद्धीक पडटा आनी म्हाज्या राज्यघटनेन म्हाका सांगलेल्या भारताच्या राज्यघटनेन त्यो गजाली हांव करतां आनी हांव सदांच मानता की केवळ राजेंद्र केरकर न्हू प्रत्येक नागरिकाचे देशांतल्या पर्यावरण परिसंस्था आनी वन्यजीवाचें रक्षण करप हें कर्तव्य आसा आनी आमी जर बॅलन्स सांबाळूंक ना न्हू वाघ जर आमी वाटोवंक ना जाल्यार आमी समजपाचें की आमचें अस्तित्व जें आसा तें पाकिस्तानान पळयात तुमी पाकिस्तानची परिस्थिती एक वाघ ना थंय जंगलां असली ती काबार जाली ज्या परिसरान सिंधू संस्कृती वाघ आतां वाघ सोडून ते आतां हे पळय चित्तो आतां खंयच्यान तरी आफ्रिकेन सावन हाडून ताजेर कल्टिवेट करता आमी तो अक्षरशः काबार करून उडयता म्हणजे आतां परिस्थिती गोंयची पळय उदक ना म्हणटकीर म्हणटले की बाटलेन भितर उदक पियात खंयच्यान वाघ ना म्हणटले कळ्ळें तुका मागीर म्हणटले वाघ भायल्यान रडून परत ताका जितो तशेंच करुया तशेंच जालें न्हू तेंच्यांनी मुंडला सुद्दां सेम तशेंच मॉडेल वापरलो विशाखापटनाच्यान वाघ हाडले आमच्या वाघांक नात ना म्हणजे RTIच्या अंडर हांवें म्हायती 2002 मागली सरकार सांगता ना गोंयान वाघ ना गोंयान आमचे एक IFS ऑफिसर जो घटनेची प्रत हातीन घेवन शपथ घेता
अशा IAS ऑफिसरान सांगले की पर्यटक खंय जशे येता गोंयांत तसेच खंय वाघ येता म्हणजे वाघाक पर्यटक ठरोवपी IFS ऑफिसर गोंयांत निर्माण जाले. राजन बाब म्हाका एक सांगात, तुमी एका अर्दान म्हणटात की म्हादयचें उदक वळोवपाक लागलां. म्हादयन जे पळय उदकाचे स्रोत पयलीं आशिल्ले ते ना जाल्यात. अशे परिस्थितीन वाघाची संख्या वाडल्या. मोर, म्हज्या ल्हानपणांत हांवें मोर पळोवंक नाशिल्ले. मोर आतां शहरान दिसपाक लागल्यात. हें कितें? हो विरोधाभास न्ही. हो विरोधाभास जे आसा तेका आमी नॅचरल हॅबिटॅट म्हणटा. हय. नैसर्गिक अधिवास आसता. आतां आमी कशें आसा, आतां हो स्टुडिओ आसा, ह्या स्टुडिओन Yes. आमी रावता कित्याक AC आसा, वातानुकूलीत यंत्रणा आसा. तर आमची जशी आमी ही निर्माण केल्लेली आसा तरी निसर्गान सुद्धा प्रत्येक गजाली खातीर नैसर्गिक अधिवास निर्माण केल्लेलो आसा. ह्या प्राण्याचो नैसर्गिक अधिवास जंगलान सुरक्षीत ना. तांकां आतां जे कितें गजाली जाय ते सगळ्यो आतां मनशाच्या वस्तीन मेळपाक लागले. मोर खाता कितें? मोर खाता सोरोप. सोरोप खंय आसा? सोरोप जंय उंदीर आसा थंय आसा. उंदीर खंय आसा? घाण सांडपाण्याचो निचरा जायना त्या जाग्याचेर उंदीर रावता. तुमी कर्नाटकान, तामिळनाडून, देशाच्या खंय जरी भागान गेले जाल्यार निचरा उदकाचो सेंड आपले जे सांडपाणी आसा न्हू त्या सांडपाण्याची भयानक परिस्थिती जाल्ली आसा. गोंयांत सुद्दां पणजे बुडटा प्रत्येक वेळा पावस पडटा तेन्ना त्याचें मुख्य कारण आमच्या कडेन ही वेवस्था ना. आनी वेवस्था नसल्या कारणान उंदीर मातल्यात, उंदरांक खावपाक सोरोप येता, सोरपाक खावपाक मोर येता. राजन बाब तुवें एक बरें सांगलें. राजन बाब केरकार पर्यावरणाचे गोंयचे सामके खडेगांठ शिलेदार तांकां म्हणूं येता. ताणें म्हादयचें जें पळय आमकां चक्र सांगलें त्या चक्रान भितर एकूण पर्यावरण वेवस्था आनी त्या वेवस्थेच्या सामक्या तोकाक आसा मनीस. हें लक्षात घेयात. मोर, वाघ, एकूण सगळी जीवसृश्टी, रानां आनीक उदक हें आमकां सांबाळून दवरचें पडटलें. आमी गोंयच्या अस्तित्वाचेर खुबदां उलयतात आनी गोंयच्या अस्तित्वाचेर उलयता आसतना आमी फकत कल्चरल ताजें पळय एक सांस्कृतीक बंद आसा तितलोच तपासतात, ताजेरच बोट दवरतात. पण राजन बाब तुवें म्हणलें तशें ही जी तत्व म्हादयचें जर उदक सोंपलें, म्हादयचें जर उदक जर ना जालें जाल्यार फकत 70तलें रान सोंपतलें आनी वाघ सोंपतले अशें न्हय. जाल्यार 6 तालुकेच जाय पूण गोंयच्या अस्तित्वाचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा. आनी देखून प्रत्येक मनशान म्हादय संदर्भात जागरूक जावपाची गरज आसा. 70तल्याच न्हय जाल्यार प्रत्येक गोंयचो तरूण, प्रत्येक गोंयचो भुरगो, प्रत्येक गोंयचो नागरीक हाणें म्हादयच्या प्रश्ना संदर्भात सजग जावचें, त्या संदर्भात आवाज उठोवचो. कारण म्हादय हें आमचें अस्तित्व आनी म्हादय गोंयचें अस्तित्व. राजन बाब तुमी आमच्या स्टुडिओन आयले, तुमचे हांव उपकार मानता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.